प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार. आनी हे वरोस जावन आसा एक बोरवासो. It is good, it is beautiful things to say to one another. It is beautiful thing to exchange our greetings. Because this nove voros dita amka ek borvaso, ek hope, a hope to be a changed person. Bori monsha zaung. Ani tor ami या नवे वर्सांत आमी खुशालकायेन पितो सोल्ला 2025. पूण आमच्या जिविताचे जायते त्रास, कोश्ट आनी दूख आमच्या सांगाताच आसतले. Yesterday's problem will be here today and tomorrow. पूण हे नवे वरोस आमकां एक न्यू होप दिता, एक बोरवासो दिता. न्यू होप टू फेस. हे नवे वरोस आमकां एक बोरवासो दिता, सांगता everything will be okay. All shall be well. हे नवे वरोस आमकां एक बोरवासो दिता की सगळें बरें जातलें. आनी हे नवे वर्सांत आमी भितर सरल्यार आमी आमकांच विचारुया, आमी तयार आसाव आमी आमचें जिवीत बदलूंक. आनी आयची पवित्र सभा आयज मारिया देवाची माय ही परब आमी समोर उमता. आनी आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन उलो मारता आमी आमचें जिवीत मारे भाशेंत जिवंक. मारिया देवाची माय सदांच मागण्यांत ती जियेली. ती भावाताची मनीस आसली, बोरवोशाची मनीस आसली. तिणें सदांच देवाचें उतर आयकलें आनी दुसऱ्यांक परगटलें. आनी त्याच भाशेन आयज इग्रोस मातेच्या 5व्या शेंकड्यांत नॅस्टोरियस नांवाचो हो मनीस खोटी शिकवण दितालो. तो म्हणटालो मारिया फकत जेजूची आवय. पूण कांय इग्रोस मातेच्या वडिलांनी शिकवून दिलें की मारिया देवाची आवय, मदर ऑफ गॉड. तर हीच मारिया देवाची माय आमकां एक देणे आनी एक आशिर्वाद. पयल्या वाचवान आमी पळयलां देव याज्ञिका वरवीं आमकां आशिर्वाद दिता. याज्ञिका वरवीं आपले पोरजेक तो आशिर्वाद दिता. आनी त्याच भाशेन देव आयज मारिया वरवीं आमकांय आशिर्वाद दिता. तर आमी मारिया भाशेंत, आंकवार मारिया भाशेन आमी आमचें जिवीत जियोंक फावो. आनी आमी केन्ना मारिया भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेतले जेन्ना आमी मागण्याची मनशां जाता तेन्ना, जेन्ना आमी भावाताची मनशां जाता तेन्ना, जेन्ना आमी बोरवोशांची मनशां जाता तेन्ना. तर ह्या नव्या वर्सांत आमी आमचो पवित्र स्नानाचो आमी उगडास करुया. जोन एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं एक आपोवणें दिलां. देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर परगटूंक आनी बोरवोसाची मनशां आमी जावंक. जोन एकल्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक आपयला देवाची वाखाणणी करूंक. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी तेंच पळयलां. गवली सगळे आयकले उपरांत, सगळे पळयले उपरांत ते वेता देवाची वाखाणणी करूंक. द शेपर्ड्स they go in haste. And likewise we are called to go in haste दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक. To give hope which is lost. दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक. आनी जेजू जावन आसा तो बोरवासो. जेजू जावन आसा तो बोरवासो आनी तोच बोरवासो आमी दुसऱ्यांक दिवंक फावो. आमी आंकवार मारेच्या भाशेंत आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो. आनी शेकी आंकवार मारिया सदांच दुसऱ्यांक आदार करताली. आपल्याच मावशे भयणीक इलिझाबेथीक आदार केली आनी ताची सेवा केली. आंकवार मारिया सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक ती पावताली. आनी आकांताच्या वेळार जेजूच्या सिसांक तांच्याच जिवितांत बोरवासो दिलो. तर आयज ह्या नव्या वर्सांत
आमी आंकवार मारेची देख घेवया. पयल्या सुवातेर आमी बरेपणाचें जिवीत आमी जिवोया. Let us live a good life in this new year. कुसकेपण सोडून बरेपणाचें जिवीत जिवंक आमी फुडें सोदताव काय? Are we ready to live a changed life? Are we ready to be a person of prayer, hope, and faith? Are we ready to go out and proclaim the word of God? Ani sheki, Gowल्या भाशेन, like the shepherds, are we ready to go and proclaim the hope which is lost? Are we ready? ह्याच देवाची आदार आणि कृपा आयच्या मिसांत आमी मागुया.